काजार जाऊच्या अगोदर कृष्ण म्हाका सांगितले तुझे एनएलमेंट जातले किती हय जातले की हांवें म्हटलें फादर आलेखी मुलाकडे दिलेले आसा आणि फादर आलेखी मुलान 3 वर्सां झाली तरी माझे एनएलमेंट करूंक ना. मागीर तिची बहीण कृष्णाची बहीण मारिया मुंबई आसा ती म्हाका फोन येयलो माझ्या बहिणीक कित्याक दवरलंय तू एनएलमेंट जायत ना तर तू कित्याक दवरलंय चर्चाच काजार जावूंक जाय सर्गीच्या बापाचे काजार जावूंक जाय. अरे आगे हांवें ताका म्हटलें बाबा ते एवढे सोपे ना एनएलमेंट करूचे ते एवढे सोपे ना फादर तुका जाय तर फादर आलेखी मला सांग ते काय सांगूंक ना काय ना कशें तरी हांवें घेना कृष्णाक सेफ दवरूसाठी कोर्टाचे काजार केली. कोर्टाचे काजार म्हणजे सेफ डॉक्युमेंटेशन त्याचे सगळे आधार कार्ड वगैरे सगळे केले काय. मागीर हांवें मारयाक आपयलें तूं काजाराक ये ती काय येवंक ना. आमी ताका पण आपयलें म्हटलें आमी कोर्टाचे काजार मानत ना. मग ती मायक पण आपयले तेजे मावशांक कोण येवंक ना. मागीर आतां चर्चाचे काजार आसा तुमकां चर्चाचे काजार जाय ना तर मारयाक सांगितले ती मायक सांगितले तेंच्या मावशेक सांगलें कोण येवंक ना. मारया कितें म्हणटा मारयाची 4 भुरगीं म्हाका खोकली लागला एका चेड्याक पादोक जाला एकाक हागोक जाला एकाचे एग्जाम्स आसात आनी एकाचे ताप येयला आनी घावाक म्हाज्या हार्टाचो प्रॉब्लेम आसा साशेचे डोळ्याचें ऑपरेशन आसा. अशें करत ती पण येत ना. अशें तुमी अरे तिची कृष्णाची माय पाय कोणच ना कमीत कमी ती बहीण तरी येवंक जाय मारया काजाराक ते पण ना. तुम्ही नुसती का ना हे सांगता आमकां चर्चाचे काजार जाय सर्गीच्या बापाचे आणि तुम्ही ताका पण पावत ना तुम्ही.